भुरग्यांनी खेळात रुची घेवची जाल्यार तेच बरोबर पालकांनी आपल्या भुरग्यांक खेळांनी प्रोत्साहन दिवचें। भलायकी बरी जाल्यार सगळेंच बरें। नावेलेचो आदलो आमदार आवेर्तान फुर्तादून उलो मारला। सिकेटी नावेले नव्या फुटबॉल ग्राउंडाचे फादर गाब्रियल फर्नांडिसाची हस्तुकी उक्तावण जालें। त्या वेळार आवेर्तान उलयतालो। नावेलेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हालींच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी जालो, जाल्यार कॉम्प्लेक्सांतल्या फुटबॉल ग्राउंडाचें उक्तावण आयज जालें। नावेलेच्या फुटबॉल खेळगड्यांचो फादर गाब्रियलाचे हस्तुकी भोवमान जालो। नावेलेचो झेडपी सिप्रू कार्दोज, नावेलेची सरपंच बेबिंदा गोन्साल्वीस हजर आसली। After that, to my good luck, I went into politics and I said, like now at least I do something for my villages. That's the time I took this ground and with the help of ex-CM, Anwar Parikar, we did up this ground, then 2 in Davalni, and many others. In total, I have taken 7 grounds, all almost complete. Better than this, we have a Zoriwala ground in Davalni that is yet to be inaugurated. Like this, in whatever way I could in my tenure, I tried to help the villages. And I am happy that I got all cooperation from everybody. So I would like the younger generation to come up and the parents who are here, please encourage your children. As Reverend Father said, health is everything. And on this ground, you have to really come and practice. Please be our आणि सगळे देशाचे नागरिक आयज आम्ही सुटकेचो दीस मनयता तेन्ना आनी आमचे सर्वीच्या आवयचे सर्व वाड्याचे परब करता तेन्ना आमकां सगळ्यांक खुशालकायेची परब आनी हो खोशयेचो दीस आनी उडासाचो दीस हे मनात धरून हे आशिर्वादाची मागणी आमी विधी भशेन म्हणटच जो वाव केला जो वाव हांगा जातलो आनी ह्या प्रदेशी ह्या गांवांत जो एकवट जातलो एक वाड्यान जरी आमी कितें करता तेन्ना आमकां एक चड उमेद पडटा, कित्याक वाड्यान जरी जालें आमकां एक बरो सॅटिस्फॅक्शन चड दिसता। कित्याक तुमकां सांगूंक सोदता आवेर्तान आमचो एक आदलो आमदार आशिल्लो, आमचो एक मिनिस्टर आशिल्लो आनी ताजे टर्नरार ताणें आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें जायतीं कामां केल्लीं आसा आमी देखल्या आनी आयज ताची एक सारकी सोंपोवंक कशें आयज ताका एक उमेद कशी दिसताली आसतली। म्हाका दिसता की आयज ताचे हे वाड्यान एक ताणें हो इतलो एक बरो एक कॉम्प्लेक्स ताणें एक घोड हाडला की आयज ताची उमेद चडूय वाडटली आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की बरो ब्युटिफूल कॉम्प्लेक्स हो हांगा हॉल आसा, जीम आसा, चिल्ड्रन पार्क आसा, बरो ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड आसा। म्हजी पयली आवेर्तान तुवें आमच्या नावेली गांवांत एक सिकेटी गांवांत एक बरो तुवें एक कॉम्प्लेक्स घडोवन हाडला। आदी हे ग्राउंड व्हडलो दिसनासलो पूण तरी आसतना हे ग्राउंडार बरे बरे प्लेयर जावन गेल्यात अशें जाता आमी आयकलां। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी सगळीं हांगा एकठांय जालीं। जायतो तेंप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयार जावंक आमी रावतालीं आनी शेतीच फाटींच तयार जावन आमी हाजी वर्च्युअल उक्तावणी केली। आमच्या चीफ मिनिस्टराच्या हातांतल्यान वर्च्युअल उक्तावणी केली। तर आयज आनीक एक फावट हांव सगळे नागरिकांक परबी दिता। तशेंच तुमचे लागीं मागता की स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साचो बरो फायदो काडचो आनी तो बरे तरेन सांबाळचो म्हणून। पंचायती वाटेन सगळेच सहकार तुमकां आमचो आसतलो। तशेंच आज एफर्मस स्पोर्ट्स क्लब पयलेच फावट फुटबॉल मॅच घडोवन हाडटा। तो दोनूय वांगड्यांच्या खेळगड्यांक हांव येश दिता। गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत।